मुखेलमंत्री सावंतान जमावबंदी कायदो मोडिल्ल्यान तशेंच केंद्रीय भलायकी खात्यान काडिल्ल्या आदेशाचोय भंग केल्ल्यान ताचेर कारवाय करपाची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीनूय केल्ली। ह्या संदर्भात पुलिशेन कागाळूय केल्ली, मात ताचेर अजून पुलिसांनी कारवाय केल्ली ना अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो सरचिटणीस संजय बर्डेन पणजेन पत्रकार परिशद घेवन सांगलें। हे दोन आमचे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट येतात आणि दोनूय डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक हांवें कंप्लेंट केलेली आसा की गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तुम्ही जो डायरेक्शन दिल्लेले आसा ते गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान 144 कलमाचो कलम भंग केलेलो आसा की आयज पासून मुख्यमंत्र्याचेर परभणी पोलीस स्टेशनाचेर आणि वास्को पोलीस स्टेशनाचेर हांवें कंप्लेंट दिलेली आयज पासून तेजेर एक्शन घेवंक ना। पूण गोंयचो मुख्यमंत्री पोलिसांक कितें सांगूंक करता? आयज गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन हांव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे एक विनंती करून करता, तूं स्वताहून आयज अरेस्ट जावंक जाय, पुलिसा कडेन वचून। पुलीस जर तुका जर भियाता आनी पुलीस जर मुख्यमंत्र्याक भियाता जाल्यार पुलिसांची ड्युटी कितें आसतली? फाल्यां सकाळीं मुख्यमंत्र्यान 144 कलम मोडलो, आतां मोडलो आहा तेणी, तेजेर आयज पासून एक्शन घेवंकूच ना। फाल्यां सकाळीं एक जर कोणी मर्डर जर केलो आनी फाल्यां सकाळीं पोलीस स्टेशनार जर कोणी धाडले मर्डर करून सांगलें मर्डर जाला म्हणून आपणाक मातसो तूं हें कर म्हणून मर्डर जाल्लो आसा पूण कंप्लेंट करपाक जर गेलो तर ते मर्डरीच्या विरुद्ध कंप्लेंट जर करून गेलो फाल्यां सकाळीं PI जर पोलीस इंचार्ज जो आहा तेणी जर कंप्लेंट रजिस्टर करूंक ना, कित्याक लागून की मुख्यमंत्र्यान तेन्ना 144 कलमाचो भंग केलेलो आसता। आपूण कित्याक करूंक जाय? आपूण एफआयआर करिना म्हणटलो। हो धडो हो मुख्यमंत्री अख्ख्या गोंयच्या लोकांक संदेश दिवपाक करता। भारत देश संविधाना प्रमाण चलता, देखून आयज मेरेन कायदो आनी न्याय वेवस्थेचेर लोक विस्वास दवरून आसात। गोंय भाजपान नाका आशिल्लें राजकारण करून कायद्याचो भंग करून नवीन पायडो घालचो न्ही। सरकारान कायदो आनी न्याय वेवस्थेक मान दिवपाक जाय, देखून मुखेलमंत्र्याचेर पुलीस कारवाय करनात जाल्यार कायद्याक मान दिवन मुखेलमंत्र्यान स्वता अरेस्ट जावचो असो सल्लो सरचिटणीस संजय बर्डेन मुखेलमंत्र्याक दिला। गोंयांत हो संदेश दिता की 144 कलम हो आपूण मोडटा, तुमी मोडा म्हणून। आनी तेणी जे आहे ते वास्को ते केलेले आसा आनी परत परवरी केलेले आसा आनी तेतूनसून परत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हेणी सुद्धा कायदो मोडलो म्हणून म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर हांवें कंप्लेंट दिलेली आसा। पूण तेंचेर आयज पासून एक्शन घेवंकूच ना, कारण 144 कलमाचो जर तेंच्यांनी आयज मान आनी सन्मान जर दवरूंक ना तर हेच्या फुडें जेन्ना 144 कलमाची गोंयांत जेन्ना गरज भासतली तेन्ना 144 कलमाक लोक केन्नाच लागीं धरचो ना आनी